जेजू विशांतली खबर हेरोदू पारायाच्या कानान पडता. जेजू विशय आयकल्लो हेरोदू सगळो कन्फ्यूज जाता. हेरोदेचे कन्फ्युजन वा गोंधळ आज सुवार्तेचे केंद्र. जेजू विशीं विविध जण विविध रितींनी उलयताले तें तो आयकता. थोडे तो जिवंत उठयलेलो जुआंव म्हळ्यार, हेर तो एलिया दिश्टीक पडला म्हणटात आनी हेर प्रवाद्यांपैकी एकलो म्हणटाले. हे हेरोदीक आनीकी चड कन्फ्यूज करता. कित्याक सुवार्ताच सांगता तशें ताणेंच जुआंवक जिवेशी मारयिल्लें. जेजू उदेशी लोकांक जावं शिसांक जावं वा रायाक जावं सारकी जानकारी नासलेली हांगासर कळीत जाता. तरी तो एक प्रवादी म्हणलें जेराल चिंतप तांचे लागीं आसलें. आयचे सुवार्तेंतली हेरोदीची जेजू संबंधी उतरां आनी चिंतप लुकाचे सुवार्तेचे नदरेन भोव प्रमुख जातात. जुआंवचें शीस हांवेंच कापयिल्लें तर हो कोण जायत ह्या उतरांनी जेजूच्या मरणाची सावळी निशेता. आज सुवार्तेंत हेरोद जेजूक खुद्द पळोवंक आशेतालो म्हणा. हिंच उतरां सुवार्तेच्या शेवटाक जेजूच्या पाशां वेळी जेजूची तणकी करचे वेळी उदेतली, खरी जातली. हेंच तें सुवार्तेचें विजन वा दूरदिश्ट. कित्याक लुकाचे सुवार्तेंत अध्याय 20 आनी 3 वाक्य 8 हातून अशें म्हणा. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव संतोष जालो. ताचे विशयान ताणें जायतें आयकल्लें देखून जायतो काळ तावन तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणें केलें एक पुणी आश्चर्य आपूण पळयतलो म्हणल्या भरवशान तो आसलो. सुवार्ता मुंदरून सांगता तशें जेजूच्या कश्टा मरणाक कुर्सा मरणाक पिलाता बराबर हेरोदी कारण करत जातलो.